नमस्कार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मोगासी येवकार. हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. रामनवमीचो दीस सार्वजनीक सुटी जाहीर केल्या कारणानूच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो कमी केला एक दीस. विरोधक कारणान नासतना करतात राजकारण. सभापती रमेश तवडकरांची माहिती. साठरेच्या रानात लागिल्ल्या उज्याची करात न्यायालयीन चौकशी. तृणमुलाचो फुडारीत राजन डिमेलोची मागणी. बिल्डर लॉबी खातीर CRZ कायद्या दुरुस्ती करपाचे सरकाराचे कारस्थान. कायद्या दुरुस्तीक जाल्यार नुस्तेमाऱ्या सयत रापणकारांक घेवन करतले खर आंदोलन. गोंयचो एकवट संघटनेची शिटकावणी. माधे अभयारण्यातल्या दोंगराक लागिल्लो उजो आसूं शकता. लँड माफियांचे कारस्थान. सडेतोड नायक कार्यावळीत पर्यावरण मोगींनी उक्तायली खंत. न्यायालयान दिल्ल्या वेळा भितरच करतले सोनसड्याच्या लिगसी कोयराची प्रक्रिया. मंत्री बाबूश मोन्सेराताचे आस्वासन. आणि अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण मेळचे खातीर उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान मुख्यमंत्र्याची घेतली भेट. 12% लोक अनुसूचित जमातीचे आसूनय फाटल्या 20 वर्सां सावन कित्याक मेळना आरक्षण, उटाचो प्रश्न. आता पळोवया खबरो विस्तारान. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 5 दिसाच्या बदला आता 4 दीस जातले. रामनवमीचो दीस सार्वजनीक सुटी जाहीर केल्या उपरांत हो निर्णय जाला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो काळ 5 ते 8 दिसांचोच आसा. तो चड व्हड काळ नसना. ह्या खातीर विरोधक ह्या अधिवेशनाच्या काळाचेर बेठेच राजकारण करीत सुटला अशें वक्तव्य गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी केला. की कॅबिनेटान की असेंब्ली कॅबिनेट प्रपोज करता, CM प्रपोज करता आणि त्यामुळे असेंब्ली पयली सुरवातेक 5 दिसांची प्रपोज केल्ली आणि त्या वेळाचेर रामनवमी आसा ही तांकां लक्षांत आयली ना आसूं येता अशें म्हाजें म्हणणें आसा. आणि त्यानंतर बऱ्याचशा जाणांनी रामनवमी संदर्भात ते मदले दिसांक 27 ते 31 पर्यंत आसा ह्या कालखंडाक रामनवमी येता. त्यामुळे बऱ्याचशा आमदारांनी म्हज्या कडेन रिक्वेस्ट केलो, मुख्यमंत्र्याकडे रिक्वेस्ट केलो आणि त्यानंतर त्या दिसा सुटी दिवप असो प्रकारचो निर्णय जालो आणि तातूंतल्यान एक दीस जी आसा न्ही असेंब्ली कर्टेल जाली आणि त्यामुळे जी 5 दीस आशिल्ली ती 4 दीस जाली. हो विशय ऑपोजिशन विशय करतलेच. हाजे पयलीं जे आसा न्ही की प्रत्येक वेळाचेर 5 दिसाची असेंब्ली आसताली. हाजे वेळार गेली म्हाका एक 8-10 वर्सांनी रिकॉर्ड काडले जर जायत न्ही जाल्यार बजेट सेशन जे आसा न्ही ते 1 वीकच आसतालें. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन जे आसा न्ही ते एक लंच जातालें. फाटल्याच फावटी आमी प्रयत्न केल्लो 25 असेंब्ली चलची जेणे करून खूब जाणांक उलोवपाक मेळटलें बाकी सगळ्यांतलें. पण मध्यंतरीक थंय पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर केलें आनी त्यामुळे परत एकदां ती 10 दिसांची कर्टेल केली. अशा तरेन दीस इले कमी जाले ही गजाल मान्य आसा. गोंयान साबार वाठारांनी तशेंच रानांनी लागपी उज्याची न्यायालयान चौकशी जावपाक जाय. तशेंच ह्या घडणुकांची शास्त्रज्ञ, पर्यावरण मोगी तशेंच तंत्रीक तज्ञांची समिती नेमून कारणां सोदपाक जाय. एका म्हयन्या भितर उजो लागपाचें कारण सरकारान स्पश्ट करचें अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीचे मणियारो राजन डिमेलोन केला. रानां काबार करून बिल्डर लॉबीक विकपा खातीर रानांक उजो लावपाची प्रकरणां वाडल्यात असोय आरोप तांणी केला. Since the recent days you have seen that fire is being caught up everywhere, especially the forest areas, the hills, and the government has instituted an inquiry. Now the inquiry by whom? People of disaster, many who are supposed to be protecting the disaster, are involved in finding out the cause of it, which does not seem to be very logical and very convincing that these people are capable of finding out the cause. Now the ifs and buts, if anybody is found to play mischief, will not be spared freely. This is an understood situation. Don't try to pull wool on people's eye. This is a must. The question is, we cannot function on ifs and buts. This has to be determined because it is happening throughout war. The question is there
a land mafia operating in such a way to destroy the forest, the biodiversity, so that the land can be used for real estate later on. For this reason, the TMC demands that a judicial inquiry assisted with a team of experts, scientific, technical, to determine the cause, and it should be town-bound. TMC believes that within 1 month, this should be made clear to the public the causes of this great disaster. CRZ कायद्यात केल्ली दुरुस्ती लागू केली जाल्यार ताच्या आड गोंयचे रापणकार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोंयच्या रापणकाराचे एकवट संघटनेचे अध्यक्ष ओलांसियो सिमोश हांणी केल्या. जाल्यार ही दुरुस्ती चालीक लावन दर्यावेळेर कुशीकच्यो सुवाती बिल्डर लॉबिंग विकपाचे कारस्थान सरकार करपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी विरियातो फर्नांडीस हांणी केला. या दुरुस्तीक लागून गोंयच्यो दर्यावेळ्यो काबार जाल्यो तशेंच जैवविविधताय वाठार धोक्यात येतले अशी खंत तांणी व्यक्त केल्या. आयज पळय जो CRZ 2019 नोटिफिकेशन पळय एप्रूव केला आनी तितून जे म्हणलेले आसा की फिशरमॅनाची घोरां ती आयज कमर्शियल करपाक मेळटली आनी ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाक मेळटले. हें आमकां एक सायड लॉलीपॉप दिला आनी दुसरे सायड जे फिशींग विलेजीस जी प्रोटेक्टेड एरिया आशिल्ली जी नो गो एरिया आशिल्ली ट्युरिजम एक्टिविटीज या कसली दुसरी एक्टिविटीज करपाक ती आयज सरकारान ओपन केलेली आसा. आनी दुसरे सायड जे फीश ब्रिडींग एरिया आसा जे फिशरीज डिपार्टमेंटान मार्क केल्लें तें आयज ओमीट केलां. रिजन सेईंग दॅट दे डू नॉट हॅव सायंटिफीक स्टडी. सो हें आयज क्लियर जालेलें आसा की हो सरकारान आयज तो पळय 50 मिटर पळय CRZ पळय एप्रूव केलो आनी त्या भायर आतां ते म्हणटा पयले म्हणटाले की CRZ 50 मिटर्स गोंयान एप्रूव जावचें ना म्हणून. आयज सगळे अर्बन एरियांनी तेंच्यांनी म्हणल्यार CRZ विल बी 50 मिटर्स. आतां हो सरकार जो आसा आयज कितें करपाक सोदता? आयज हे फीश ब्रिडींग एरिया आयज डिमार्केट कित्याक करूं ना? कित्याक दर्यो पळय आहा तो आयज MPA व्हरपाक सोदता आनी जे पळय रिस्ट्रिक्टेड एरियाज आशिल्ले इन कोस्टल एरियाज लायक फिशींग विलेजीस ती काडपाक ट्राय केले. कित्याक आयज MPA म्हणटा की 0 to 45 मिटर्स फ्रॉम द हायटायड लँड बिलोंग्स टू द MPA. म्हळ्यार आयज सरकारान आख्खो दर्यो आनी आख्खो आमचे वेड्यो पळय आहा ते विकपाचें काम केलेलें आसा. आनी हांव मागता CZMPक स्पेशली द मेंबर सेक्रेटरी आनी फॉरेस्ट मिनिस्टराक की आमी हे एमेंडमेंट मागूंक ना आनी हे ताबडतोब तूं फाटीं घे नाल्यार आमचे गोंयचे फिशरमॅन पळय आसा ती आख्खी व्हडली चोडवड स्टार्ट करतली. आनी कित्याक हें जें पळय आहा फिशरमॅनाची विरूद्ध आसा. फिशींग वॉर्ड्स ह्या विलेजीस पळय तुमी म्हणटाले ते आयज तुमी काबार करपाक सोदता आनी फिशरमॅनाक आख्खे गोंयचे डिस्प्लेस करपाक सोदता. आमकांची आतां बातमी मेवल्या की CRZ जे आसताले पयले 500 मिटर आसताले मागीर 200 मिटर केले. आतां सरकारान सांगलां 50 मिटर करपाक तांणी अप्रोच केला सेंटराक म्हूण. दिस इज बेजिकली हो सरकार आसा तो सोल्ड आउट सरकार आसा. दे आर बेजिकली ट्रायंग टू हेल्प द रियल एस्टेट पीपल. ही दिल्ली पार्टी जे येता ज्यो जमनी घेतल्या दर्या कडेन आनी हें सगळें करपाक फिशरमॅनाचें नांव घेता की फिशरमॅनांक हेल्प करतले म्हूण. अरे फिशरमॅनांक हेल्प करपाची तुमी गरज ना. CRZ 2011 आनी ताचे पयलीं CRZ 1991 तेन्ना एक प्रोविजन आशिल्लें पॅरा 6D म्हणटा पळय तातूंत दवरलेलें देर इज प्रोविजन फॉर द फिशरमॅन टू डू रिपेर ऑर रिबिल्ड द हावजीस. हें फक्त फिशरमॅनाकूच आनी ट्रेडिशनल कम्युनिटी हें हायलायट केल्लें आसा. सरकारान आतां म्हळ्यार आमी हेल्प करपाक ना. ते म्हणटात फिशरमॅनाक आमी हेल्प करता. फिशरमॅनाक हेल्प करपाक न्ही. हे फक्त हे दिल्ली पार्टीन प्रॉपर्टी घेतल्या पळय तांचे कडचे पयशे घेवन तांकां हें हेल्प करपाक बांदून दिवपाक. अशें करून आमचो सगळो कोस्ट लायन तांच्या हातान दितले आनी आमकां भायर उडयतले. माधे अभयारण्यांतल्या दोंगराक लागिल्लो उजो हो सैमीक नासून त्या मनशांनी लायिल्लो उजो आसा अशें मत पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार तशेंच आदले वन संरक्षक मिलिंद कारखानीस हाणें व्यक्त केला. उदरगतीच्या नांवान रानां लासपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. राजकीय फुडाऱ्यांक तशेंच लोकांक रानां नाकात. हे लेगीत रानांक उजो घालपाक कारण आसा अशें तांणी म्हणलां. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळी संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखतींत राजेंद्र केरकार आनी मिलिंद कारखानीस हांणी उजो लागपा विशयाचेर वास्तुस्थिती उलोवन दाखयल्या.
1999 म्हादई अभयारण्याची निर्मिती जाली आणि नेत्रावळी अभयारण्याची निर्मिती जाली. जर आम्ही त्या प्रश्नाकडे पळयलें जाल्यार लक्षात येतालें की 99 पर्यंत हांवें म्हटलेलें सरकाराक की ज्या लोक थंय रावतात, जेंचे काजू बागायती आसात, तांकां वगळून तेंचे जे क्षेत्र तांकां दियात आणि नवीन जे अतिक्रमण जातालें ताका अजिबात तुमी म्हणटा ती मान्यता दिवप ना. आता त्याच्या उपरांत काल म्हणजे 1-2-3 वर्सां पयलीं सुद्दां लोकांनी जाळपोळ करून त्या भागांनी आपूण काजू बागायती करताले अशा प्रकारचो निर्धार करून ते जंगल जे आसा ते नश्ट करपाचें काम चालू दवरलेलें आसा. आणि हे काम करीत आसतना तांकां कशें दिसलां की आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली पचत वयता. म्हणटकूच पयलीं 99 उपरांत जेन्ना सरकारान हे बंद करपा खातीर यंत्रणा निर्माण करपाक जाय ती करूंक ना, तेंचेर गुन्हे दाखल करूंक ना किंवा तेंचेर कारवाई करूंक ना. म्हणून त्या लोकांक आतां अशी उर्जा प्राप्त जाल्लेली आसा की आतां आमी जर कितें केलें, वाघाक जंय मारल्या उपरांत आमकां शिक्षा जायना, शिकार केल्यार शिक्षा जायना, मागीर हे जंगलां जाळी जाल्यार जंगल राज 70 चालू आसा. हांव तें तशें म्हणना, पूण कशें आसा जंगल राज्य जे आसता हे जंगल राज्य जंगलाक देव मानून जंगल राज्य आमच्या देशांत चलतालें. पूण आतां कशें आसा की एक माफिया जो आसा, ज्या माफियाक ही सगळीं रानां जी आसा ती अडचण दिसता. तांकां अशें दिसता की ही रानां लासून उडयली जाल्यार आमकां थंय रस्ते करपाक मेळटाले, पूल करपाक मेळटाले, लोकांक थंय इको टुरिजम कॉटेजीस बांदूंक मेळटाले. तेच लोक हे सगळे प्रयत्न करीत आसा. पूण म्हाका एक सांग, तसलीं झाडां 70 आसात गोंयांत? तसलीं झाडां नात. ओके. आमच्या गोंयांत जे रान आसा त्या रानान जो उजो पडटा तो केवळ कोणी तरी लायल्याक लागून पेट्टा. दुसरें कांयच कारण ना. हे निश्चित. बरोबर. नैसर्गीक रित्या उजो आपोआप पेटपाक शकना. पूण हातूंत भितर कांय लोकांनी अशें म्हणलां की सद्या गरमी वाडल्या आनी आर्द्रता कमी आसा, तातूंतल्यान ना शक्यता जवळ जवळ शून्य. सोनसड्या वयल्या लेगसी कोयराचेर जाता तितले बेगीन प्रक्रिया करतले. कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. कोर्टान दिल्ल्या वेळा भितर ह्या कोयराचेर रेमेडिएशन करतले अशें ताचें म्हणणें. आमकां फकत लिगसी कोयराचेर प्रक्रिया करपाक सांगल्या आणि ते काम आमी बेगीनूच पुराय करतले अशें बाबूशान सांगलें. All the legacy waste and all. So, if AG has given a statement that I'm sure that our department will complete it by then. See, the kochro कितें collect करपाचें आहा is a separate issue, and kochro additional zala that is a separate issue. So don't mix up both issues. Whatever our agency, basically waste management, has been given to collect the legacy waste, that has been collected and will be collected within the time frame. High Court has given a directive. So as per that directive it will become. See, fully, that's what I'm saying. There are two ways. No, this is the legacy waste which was there, dumped, old waste. So that certain, I don't know what is the tonnage of that. Certain this thing that will be cleared. Whatever our agency has taken up the job, so that will be cleared. Now, additional waste that has got nothing to do with our this. We don't know anything about it. Biomining things will happen. It will happen. Kind जावपाचें ना. Biomining plant will come, which is the need of the hour. Please rest assured. Kakoda has no. Kakoda there is a plant and it's already functional. Lot of basically revenue land is been asked by different panchayats and we give them as far as the requirement is concerned to set up this MRF plants, and they send up the MRF plant. So the MRF plant is needed and a necessity. Otherwise, all your construction license, everything will be stopped if you don't have those facilities in place. Oh, so that will be a new thing. No, that is already there in place. So you need to have these facilities. So as garbage disposal and all those facilities you need to have. आम्ही काय करपाचें ना. It is त्यांनी पंचायतीनच धाडूंक जाय ताका. Okay. We are not this thing. They are just coming to us for as far as requirement of suppose government land is available. So for them to set up their plant. That is only where our role comes. So the revenue department. Looks like that. There are so many panchayats action has been taken. Yeah, correct. Like some mercies and also the thing was there some time back. मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन गोयच्या विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाची मागणी उटांचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या. उपरांत ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. गोंयांत 12% लोक अनुसूचित जमातीचे आसा आनी फाटल्या 20 वर्सां सावन आमी विधानसभेत आरक्षण मेळूंक जाय ताका लागून प्रयत्न करता अशें ताचें म्हणणें. प्रामुख्यान एक इम्पॉर्टंट विषय जो आसा एसटी लोकांचो आतापर्यंत जो पेंडींग आसा लास्ट 20 years तो गोवा विधानसभेक पॉलिटिकली रिजर्वेशन ना हेजे आमी
आमचे लिडरशीप जे आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे त्यांच्या लिडरशिपी सकल उठा हे संघटना सीएमा मेळ्ळे त्यांनी सगळे आमचे म्हणणे आयकून घेतले आणि एक अत्यंत महत्वाचो विषय आसा तो आपण लक्ष घालतलो म्हणजे आमकां आश्वासन दिल्लें आसा प्रामुख्यान जे पार्लमेंट कमिटी गोंयांत आयिल्ली आसा येवन गेली त्यांनी रिपोर्ट सबमीट पार्लमेंटाक केल्लो आसा हो एक आमच्या दृश्टींतल्यान प्लस पॉयंट आसा हेवूय ताचे नजरे आमी हाडून दिलें त्या शिवाय इन डिलिमिटेशन कमिशन देर इज वन सेक्शन always sitting and he act as per the directives of the home ministry and central government directives तेव्हा त्यांचे नजरे हाडून दिले तुम्ही जर आता सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमची होम मिनिस्टरची अपॉइंटमेंट जाता तितले बेगीन आमकां ह्या सिस्टमाक दिवची हेवूय आमी सांगले की ओनली स्टेट इज गोवा ज्या जाग्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना आनी आमकां 2007, 2012, 2017 and 2022 अशी 4 इलेक्शन असेंब्ली डिप्लॉय केली आम्ही 12% पॉप्युलेशन आसा करमल-घाट रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जावचो ह्या संदर्भात सभापती रमेश तवडकरान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची भेट घेतली सगळो विषय समजून घेवन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन 4 पदरी रस्त्याच्या मान्यताय दिल्या अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले तशेंच तात्पुरते येरादारी खातीर रस्त्याचे टर्न सारखे करपाक 5 कोटी रुपयांची मंजुरी दिल्या अशी माहिती रमेश तवडकरान दिल्या की अंदूच न्ही गेली 5 वर्सां प्रामुख्यान हो करमल घाट जो विशय आसा न्ही तो पिक्चरां येत आसा हायलायट जायत आसा आनी म्हाका दिसता ह्या फाटल्या वर्साक ते पळयलें जायत न्ही खूब एक्सिडेंट जाले आनी त्या संदर्भांत हांव इलेक्ट जातकच स्पिकर जातकच हो विशय गांभीर्यान घेवचो अशें सगळ्या काणकोणकारांचो मागणी आशिल्ली डिमांड आशिल्लो हे एक्सिडेंट आसा थांबोवचे त्याच सुमार ती पर्यायी ताची वेवस्था तुम्ही करपाक जाय आनी ह्या संदर्भांत पयली जी स्टेप्स आमी घेतली की करमल घाट जो रोड आसा सुरवातेक आमी तर अंडरग्रावंड टनेल जावचो असो प्रकार प्रस्ताव केलो मागीर त्या नंतर प्रत्यक्ष आमी सेंट्रल युनियन मिनिस्टर आसा नितीन गडकरीक मेळ्ळे आनी त्या वाचेर ठरलें बाकी सगळ्या टॅक्निकल टीम घेतकच की बोगदो जो आसा न्ही तो टनेल जो आसा न्ही तो फिजिबल ना हें लक्षांत आयलें आनी त्या नंतर 4 लेन करपाचें डिसिजन जालें आनी त्या नंतर लँड एक्विजिशन प्रोसेस किंवा फॉरेस्टाची लँड आसा डायवर्शन प्रोसेस ह्यो सगळ्यो सुरू जाल्यो आनी आज म्हाका दिसता त्यो कंटिन्युअस आमी फॉलोअप केले नंतर ह्या सगळ्या गजालींचे रिजल्ट आमकां येवपाक लागले आसा पण ताज्याय फुडलो जो विशय आसा तेन्ना म्हत्वाचो की हें सगळें काम सुरू जावपाक वर्सभर वतलें प्रत्यक्ष काम जें आसा न्ही सुरू जावपाक वर्स वतलें पण त्या मदल्या काळांत जें आसा न्ही फाटल्या वर्सा कितलेशेच एक्सिडेंट जाले कितलेशेच लोक मेले आनी ह्या सगळ्या गजालीची भान लक्षांत दवरून आसा न्ही लोक सिरियसली हो विशय म्हाजे कडेन करत आसले आनी त्यामुळे परत एकदां धाव आमी युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीची घेतली कांय मिनटां उसरा पावलो म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान एका दिव्यांग व्यक्तीक गाडी दिवंक ना ताच्या ह्या कृतीचो भाजपाचो फुडारी अँथोनी बार्बोजान खर टिका केल्या सगळ्याक अणभव आशिल्ल्या राजकारण्याची ही खूब अशिक्षीत कृती आनी खूब लज्जास्पद कृती अशें अँथोनी सांगता सार्दिना आड हांव मानव आयोग आनी अपंगत्व आयोगा कडेन कागाळ करतलो अशें तो सांगता काल मरे गोडणी घडली सारकी शॉकिंग लोक सारको चिंतपा पडला हे कितकोन जालें काय म्हणून एक सिनियर पॉलिटिशियन एक्स CM मिनिस्टर आनी 3 पाटी MP फ्रांसीस सार्दिन हाणें तेजे MP लेड स्किमीचेर बायसिकल दिवपाक गेले म्हणजे बायक्स 3 व्हिलर्स आनी हे 5 जाणां दिवपा आसले 4 जाणांक सॉरी 4 काय 5 जाणांक दिवपा आशिल्ले आनी मडगांव कलेक्टरा पोंदाक तेंचें फंक्शन आशिल्लें त्या फंक्शनाक सार्दीन आशिल्लो आनी ते दुसरे फॅमिलीज आशिल्ल्यो बट एक फॅमिली आसोलनाचो एक भुरग्याक जो स्पेशल डिजेबल पर्सन आशिल्लो ताका येवपाक लेट जालो 10 मिनटां लेट जाल म्हूण आमच्या MPन ताका परत धाडलो वीच इज व्हेरी हांव कंडेम्ड कोता कित्याक हे फिजिकली हँडिकॅप्ड मनशाक जरी तर मार्गां येवपाक जाय जावं आनी हूंय वचपाक जाय तेजे गरजेक ताका दुसऱ्या दोन मनशांचो आनी गरज आसता ताका हिंगा जावं हुंयच्या फंक्शना वचपाक जावं हे आतां फंक्शन आशिल्ले ताका येवपाक ताका आनी मनशाची गरज आसता तो घडी टायमार रेडी जाल्लो आसतलो ह्या फंक्शना येवपाक बट ताका कोण घेवन येवपा आसलो ताका लेट जालो आसतलो
तेणें सांगलें येवन 10 मिनटां आपल्या लेट जालो अमक्या कारणाक लागून. बट ह्या MP इतलो रूड, व्हेरी रूड MP हो काँग्रेसाचो. एणे सार्दिनान तेका सांगलें तूं राव सायडीन, आनीक सांगलें तूं कुर्तोर येवन ये बायक घ्या म्हूण. अरे तूं बायक तुजी पयशांची दिना, तुजी पयशांन दीत जाल्यार तूं ही दादागिरी सांग. ही आमच्या टॅक्स पेयर्सांची मानी तूं ते कितें स्किमी दिता ते आमचे आख्खे इंडियन लोकांच्या टॅक्स पेयर्सांचे स्किम्स ह्या पयशांचेर ही स्कीम जाता. सो हांव मागतां फ्रांसीक सार्दिना लागीं हे तुवें जें काल एक्ट केलां तें व्हेरी हांव कंडेम्ड कोतां. कुट्टाळे मतदारसंघात वेगवेगळ्या सुवातेचेर लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडला अशें कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझन सांगले. पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातेर उजो लागपाचें सत्र चालूच आसा. हो उजो कसो लागता तें मात कळना अशें आंतोन वाझाचें म्हणणें. आता सद्याक आमी काल देखून आमी सर्वे केलो लेट देखून आमी हांव सायडीर आसलो पूण सद्याक कंट्रोलान येयला आनी व्हडलोसो आतां प्रॉब्लम ना. आतां कसो जाला कितें जालें तें म्हाकाय हांव तुका कांयच सांगपाक शकना कित्याक ऑल गोवा इन्सिडेंट जाला हें सरप्रायज हांव नको अशें कशें जालें तें म्हाकाय कांय समजना. तरी आसतना जे आमचे ते व्हडले जंगल आहले आनी ते जंगलान आतां फूल ते 2 दीस कंटिन्यू आमचो कंट्रोल जायना जालो. ते आसतना आमकां जाता ते भशेन आमी नेवीक सांगलें, मागीर आमचे सगळे ऑफिसर आहले, फायर फायटर आहले, मागीर मामलदार आहले, तलाटी आहले, बाकी सगळे आमी आहले. आमकां जाता ते भशेन आमी हो कंट्रोल केला. आतां कसो जालो कितें जाला तें तो पडतानी जालो तो आमचो कंट्रोल जालो. 2-3 कडेन इन्सिडेंट जाले. एक माडान थिंगा वयर तारीर म्हणटा थंय वयर जालो तो मागीर आमी कंट्रोलान हाडलो दीस राती. मागीर सांकवाडे थोडोसो जालो, मागीर आमी कोर्तानूय जालो. तसो आतां कसो जालो तें काजूचें म्हणल्यार काजूचें आसा तें काजू बी आसा पूण तो कितें व्हडलो तो जंगल तितून भितर बी वचपाक बी व्हेरी डिफिकल्ट आसा. तो कंट्रोल जावपाक शकना कितें आमचे जाय आमचे जे फायर फायटरांनी जायती ट्राय केली कंट्रोल करप पूण तो कंट्रोल जावंक ना. उजो लागपाचें नेमकें कारण कळूंक ना पूण वाडिल्ले गरमेक लागून उजो लागू येता असो अदमास गुळेच्या लोकांनी उक्तायला. सद्याक गरमी बरीच वाडल्या ताका लागून रानान उजो लागू येता. मादय आनी मोल्ले गडार लागिल्लो उजो लागीं आडपात आयला. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपा खातीर रान खात्याक मजत केल्ल्याचें मोल्लेच्या सरपंच अमेश शिरोडकारान सांगलें. मोल्ल्या गडार जर तुमी जाणा आसतले काल उजो लागलो आनी सांजचो आमकां दिसतालो की भरपूर वयल्यान उजो लागत येता सकयल. सो तेजें नेमकें कारण आजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना कित्याक उजो लागलो तो. सो हे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे इन्वेस्टिगेट करता कित्या खातीर लागपाचे चान्सीस आसा ते. पूण काल जशें एक आमची आपतकालीन मिटींग जाली आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर चेअरपर्सन साहेब आनी चीफ मिनिस्टरान कंडक्ट केली. त्यांच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी रातचे सगळ्या लोकां कडेन आमी एप्रोच केले की बाबा फाल्यां अशें आसा तो उजो आमकां कसो तरी आटोक्यान हाडपाक जाय. सो सगळे आमचे लोक जे वाठारांतले आसा ते आवर्जून म्हणजे अशें इतले हांवें एक्सपेक्ट सुद्दां करूंक नासलें की इतले लोक जमतले म्हणून. खरेंच तांकां इतली आवड आपल्या नेचरा बद्दल आसा की तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिलें की आमकां हे जे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. ते प्रोटेक्ट कित्याक करपाक जाय स्वता खातीरच न्हू की जनावरां आसा जे आमचे नॅचरल ब्युटी आसा ते राखोवपाक तेंच्यांनी भाग घेतलो. 2.5 सुमार आमी सक्सेसफूल जाले सगळो उजो पालोवपाक. हांव खरेंच आमच्या लोकांचे आमचे जे कोणी आयज येयल्या ह्या हेका उजो पालोवपाक हातभार लायला तेंच्या खरेंच मना पासून धन्यवाद म्हणटा. आनी आतां म्हाका अशें दिसता की हेज्यान फुडें कसलेंय जर आपतकालीन जर कितें डिजास्टर्स येयले जाल्यार म्हाका अशें दिसतलें की सगळे लोक एकठांय जावन तेजे आमी मात करतले. उजो लागलो कसो तो सांगूंक शकना पूण हेजेर नियंत्रण हाडपाक मोठें कार्य म्हटल्यार लोकांनी केलें हांगासर स्थानीक लोकांनी 100 परस चड लोक थंय वचून आयज उजो पालोवपाचो यत्न केलो आनी तेंच्यांनी तितून सक्सेसफूल जाले ते. पूण हेका कारण म्हटल्यार काल माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी काल हांगा कम्युनिटी हॉलान मिटींग घेवन अग्निशामक दल किंवा बाकीचे पोलीस असो सगळ्यांक आपोवन एकठांय हाडून जे कार्य केले ते खरेंच कौतुकास्पद कार्य. कारण अशें कार्य करून सगळें एकठांय हाडून स्थानीक लोकांची मदत घेवन दोंगरा पर्यंत वचप आनी ही येदी व्हडली आग
कंट्रोल करप तितलें शक्य नसलें. हेजे वयल्यान एक हें जाता एक देख सारकी गजाल की येदी व्हडली आसून जेन्ना सगळे लोक एकठांय येता ते केदेंय व्हडलें संकट दूर करूंक शकता हे ह्या लोकांनी दाखोवन दिलें. परिणाम तेजेर बरोच भोगचो पडलो कारण हो काजीचो सिजन आनी ह्या टायमार एखाद्या शेतकऱ्या भावाक बरोच हेजो त्रास जावंक शकता किंवा बरोच हेजो लॉस जावंक शकता. त्या कारणान अश्यो गजाली चडश्यो अवॉयड करप आनी ते बेगीन जर आनीक स्टेप घेतलेले जाल्यार ते आनी कंट्रोल जावं येताले. नेमकें कारण म्हणजे कितें जाणा हे 4 दीस जाले उजो लागलेलो सगळ्यांक कोणाकच सारकी कितें खबर नासली. तेन्ना उजो व्हडलो लागलो जोर येवलो तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की उजो लागला म्हणून. तेज्या पयलीं फॉरेस्टाचे थंय गेल्ले तेंच्यान सगळ्यांनी पयलें उजो लागला म्हणून तेंच्यांनी पावोवपाक खूब प्रयत्न केलो पूण जायना जालो. वारो लागते खातीर ते फुडें फुडें वचपाक लागलो. मागीर तो स्टार्टींग केरी लागलो केरीसून मोल्ले गडा लागलो. हे काजू बागेचे सगळे उजो जो व्हडलो पेटलो जाल्यार सगळे काजू बागेचे सगळे वयर काडले. आतां आयज जर सपोज जर पालोक नासलो तर सगळे काजू बी लागून सगळे लोकांचे काजूचे लुकसाण जातलें आसलें. लोकांक खूब हेजो लॉस जातलें आसलें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.